पंचायत सचिवांचे दाणी मारपाचे प्रकार वाढल्यात। तांची पंचायतीतली हाजेरी तपासपा खातीर बायोमेट्रिक मशीन बसयतले अशें आश्वासन पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन विधानसभेत दिले। मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान हे विशीं विधानसभेत प्रश्न विचारिल्लो। Whether the government is aware that many village panchayat secretaries are not punctual on their duty, thereby causing inconvenience to the public. Because sir, म्हाका जे आन्सर दिल्ले आसा भितर 184 आउट ऑफ 184 फक्त 11 पंचायत सेक्रेटरी गैरहजर आसता अशी कंप्लेंट आसा। म्हाका विचारपाचें आसा स्पीकर सर की खंयची मेथडॉलॉजी वापरता हांकां हेंचे अटेंडन्स चेक करपाक लागून। स्पीकर सर, मान्य प्रेमन शेट एक बरो प्रश्न मांडलेलो आसा आनी हो सगळ्यांक लागू जाता। हांव मान्य करता तो कितें सांगता तें सारकें। सेक्रेटरी सारके टायमार वचना, इन्स्पेक्शनाक गेला म्हूण सांगता आनी गायब जाता। आनी जे मॅन्डेटरी आहा एक्चुअली वर्सा 3 पाटी BDOन वचोन इन्स्पेक्शन करपा जाय, फॉर्मली तेणी रिपोर्ट दिवपा जाय, सरप्रायज इन्स्पेक्शन हेंय जायना। आय जस्ट रिसंटली पुल्ड देम अप। हांव आनिकूय हें स्ट्रिंजंट करता आनी एक दुसरी एट डेप्युटी डायरेक्टर लेवल कंपल्सरी आनी म्हाका ते रिपोर्ट येवपा जाय हें हांव करता टू सी दॅट दे रिपोर्ट इन टायम। बायोमेट्रिक्सूय हाडटा, पूण तेच बरोबर म्हाका हावजान आनीक तें सगळ्यां कडेन एश्युरन्स जाय। जेन्ना हांव खऱ्या अर्थान एरिंग सेक्रेटरीज इल्लिगल जे काम करता, जेन्ना हांव तांकां सस्पेंड करपाक सोदतलो, जेन्ना हांव तेंचेर एक्शन घेतलो, जेन्ना हांव तेंचेर ट्रान्सफर करतलो, मान्य आमदारान आनी बाकीच्या आमदारान कोणें रिक्वेस्ट घेवन येवपा जायना।